नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कासाक रानांत गेल्ल्या अडवय 70च्या तरणाट्याक फार लागून मरण. एकल्याक वाळपय पुलिसांनी घेतलो ताब्यात. केंद्र सरकारान 2030 मेरेन 500 गिगावॅट ग्रीन उर्जा तयार करपाचो नियोजीत केल्लो उद्देश गोंय 2029 करतले पुराय. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची माहिती. पणजेची दुकानां फोडिल्ल्या तिगाय चोरांक सत्र न्यायालयान दिलो 4 दिसांचो रिमांड. बेरेस्तारात दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक कोल्हापूरच्यान केल्ली अटक. गोयच्या काजू बियांक म्हयन्या भितून मेळटले GI नामांकन. राना महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेची माहिती. GI नामांकन हाका लागून वाडटली गोयच्या काजू बियांची उत्पादकता. देविया राणेन उक्तायलो विश्वास. पणजेचो पाटो पूल दुरुस्ती खातीर 14 एप्रील मेरेन आसतलो बंद. पोरण्या पाटो पुला वयल्यान वळयल्या येरादारीची वाडल्या कोयंडी. गोमंतकाच्या कॉफी क्लबात पुरुष नाटकांतल्या कलाकारांनी साधलो खासा संवाद. ज्येष्ठ नाट्यकर्मी शरद पोंक्षे, अविनाश नारकर आणि अभिनेत्री स्पृहा जोशींची खासा उपस्थिती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. एक धक्कादायक आयची घडणूक म्हटल्यार कासाक रानांत गेल्ल्या अडवय 70च्या हेमंत देसायाक फार लागून दुर्दैवी मरण आयलें. ताचे वांगडा आशिल्ल्या अभिजीत देसाय हाका वाळपय पुलिसांनी अटक केल्या. फॉरेन्सीक टीम आनी पुलिसांनी घडणूक थळाची वचून पळोवणी केली. कासाक वापरिल्ले पिस्तूल पुलिसांनी जप्त केला. नेमके ही घडणूक कशी जाली तें कळपाक मार्ग ना. रानटी जनावरांची शिकार करपाक कायद्यान बंदी आसा. मात तरी आसतना गोंयांत लोक रानांत वचून रानटी जनावरांची शिकार करतात. अशेंच अडवय 70च्या रानांत शिकारीक गेल्ले तेन्ना एक दुर्दैवीत घडणूक घडल्या. अडवय 70चो हेमंत देसाय आनी अभिजीत देसाय बिरेस्तारा राती रानांत कासाक गेल्ले. शिकार करतना हेमंताक फाल लागून तो जखमी जालो. जखमी अवस्थेत ताका वाळपयच्या भलायकी केंद्रांत हाडलो तेन्ना मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. हे प्रकरणात हेमंताचो वांगडी अभिजीत देसाय हाका वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतला. मजगती दिवचलचो उपअधीक्षक जीवबा दळवी आनी फॉरेन्सीक टीमीन घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. कासाक वापरिल्ले पिस्तूल सद्याक पुलिसांनी जप्त केल्या. अजूनय ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची माहिती DYSP जीवबा दळवी हांणी दिली. Yesterday night there was two people has gone for hunting wildlife. So one person by name Hemant, by name Abhijit, has accidentally fired which hit Hemant. Yes. And after the incident happened about midnight before, and then the accused called his relative, and the motorcycle was there at the spot, and they put the victim at the table seat and they took them in a health center where he was declared dead. We received a complaint of the uncle of the deceased, and accordingly we registered FIR. The FIR is of culpable homicide, not amounting to murder, and the arm which they were using for hunting was illegal. That means it was not having any license. So we also added Arms Act to the offence. The matter is under investigation, and postmortem is going on of the deceased. So जो आता डिटेन केला न्ही, अरेस्ट केला, ताचे ताणे कितें स्टेटमेंट दिला आपलो? That is part of investigation. We have received a complaint of the uncle of the deceased. So we have registered offence against that person who was with the deceased, and the investigation are going on. And the arm, the weapon is also lying at the scene, and forensic team is already come here, and we will do necessary investigation. गोमंतक टीव्ही खातीर अडवयच्यान सपना सामंत.
केंद्र सरकाराचो 2030 मेरेन 500 गिगावॅट ग्रीन उर्जा तयार करपाचो उद्देश आसा. सद्याची उदरगत जर पळयली जाल्यार गोंय हे टार्गेट 2019 पुराय करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. परवरे जाल्ल्या कार्यावळीत मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयतालो. ह्या कार्यावळीत मंत्री सुदीन ढवळीकरान आंगणवाडी सेविकांक इंडक्शन कूक टॉपांचें वांटप केलें. तशेंच 650 आंगणवाडींक इंडक्शन कूक टॉपांचें वांटप करतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. आज पहिल्या स्टेजीक जवळजवळ 650 अंगणवाडी वर्कर्सांक इंडक्शन कुकर आम्ही प्रेझेंट करता, तुमकां दिता. आणि ह्या ल्हानशा फंक्शनाक कारण 650 लोकांक हांगा आपोवपाक आमकां अशक्य आशिल्लें. आनी त्या खातीर एक 25 ते 30 अंगणवाडी वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका हांकां आपोवन हे हाका चालना दिवपाचो प्रयत्न पॉवर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केला. गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स हे तांचे टार्गेट आसा. आणि आय थिंक वी विल बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 गिगावॅट. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. येणाऱ्या 15 दिवसांत हे जे 650 बालवाडी आसा तांकां डिस्ट्रिब्युशन कंप्लीट करून सेकंड फेजीक आमी वतले. पणजेची दुकानां फोडिल्ल्या तिगाय चोरांक सत्र न्यायालयान 4 दिसांचो रिमांड दिला. बेरेस्तारा पणजेची 4 दुकानां फोडिल्ल्या तिगाय चोरांक शुक्रारा पणजे पुलिसांनी रिमांडा खातीर जिल्लो सत्र न्यायालयांत व्हेले. बेरेस्तारा राती दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक पणजे पुलिसांनी कोल्हापूरच्यान अटक केल्ली. चोरांची नांवां मुस्काकीन, मुर्सालीन, दासना, मोहम्मद सुशाहीद आणि मोहम्मद चोटे अशी आसात. हे चोर मूळ उत्तर प्रदेशाचे आसून तांचेर वेगवेगळे गुन्हे नोंद आसात. दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या ह्या चोरांक पुलिसांनी सांपळ वचून फक्त 10 वरांनी राधानगरी कोल्हापूरच्यान अटक केल्ली. CCTVत कैद जाल्ल्या चोरयेच्या प्रकरणात पणजे पुलीस स्टेशनाचो हवालदार नितीन गांवकर हाका चोराची वळख पटली. त्या उपरांत ह्या तिगाय चोरांक धरपाक पुलिशेक येस आयले. गोयच्या काजूबियांक म्हयन्या भितर GI नामांकन मेळटलें अशें रान महामंडळाचे अध्यक्षा देविया राणेन सांगलें. GI नामांकन मेळ्ळ्या उपरांत लोक भायले काजू गोंयचो काजू म्हणून विकपाक शकचे ना आनी गोंयच्या काजू बियांची उत्पादकता वाडटली अशें देविया राणेन सांगलें. जे एकच आहे की जे आमचं मिश्रण जाता न्ही गोवा कॅज्यू म्हणून ब्रँड लोक विकतात सो ते जावपाक जायना. म्हणजे गोंय राज्याचे जे कॅज्यू एक्च्युअल कॅज्यू आसा तांकां ती दर्जा तांची उरपाक जाय. हें केन्ना जातलें आनी हे स्पुरियस कॅज्यू पळय येवन मिक्स जातात आनी विकतात ते जावपाचें बंद जावपाचें अत्यंत गरज आसा. FDAचे आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाच्या नंतर हांवें लेटर बरयल्लें FDAक. ताजे नंतर फूल नॉर्थ गोवा बेल्ट FDAचे रेड्स चालू आसा लास्ट 2 वर्सां आनी तांणी कितलींशीं दुकानां बंद केल्लीं आसा, कितलेशे शॉप्स बंद करून तांचो माल पकडिल्लो आसा आनी स्पुरियस पळय हेजे मिक्स करताले न्ही काजू आनी गोवा कॅज्यू म्हणून विकताले ते खुबशे बंद जाल्ले आसा. आनी आतां नाटा आतां GI फेणी GI टॅग सो दुसरे फेणी म्हणून ते विकपाक शकना. सो ताजो फायदो डायरेक्ट फेणी डिस्टिलरांक जाता. सो तांचोय बिझनस प्रायस वाडिल्लो आसा. ह्या 3 वर्सां फेणीचो प्रायस वाडिल्लो आसा. त्याच भशेन नट आसा. आतां म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर एंडाक की मे म्हयन्यान लेटस्ट हांव फॉलोअप करत आसा. आमचो जो नट आसा गोवाचो कॅज्यू नट वील गेट GI टॅग. एकदां तो नट GI टॅग जाल्लो सो बाकीचे जे लोक आसा गोवा कॅज्यू म्हणून विकतात ते विकपाक शकपाना.
फक्त दॅट करेक्ट जो ताका ग्रेड मेळटली न्ही, ओन्ली दॅट कॅज्यू वील बी सोल्ड एज गोवा कॅज्यू. पणजे शारांत येवपी पाटो पूल दुरुस्ते खातीर शुक्रारा 11 ते सोमार 14 एप्रील मेरेन सकाळी 10 उपरांत येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या मार्गार येवपी गाडयांक काजू दरबारा कडल्यान पोरण्या पाटो पुला वयल्यान वळिल्ले आसा. बशी आनी हेर धाकट्यो गाडयो सोडल्यो जाल्यार जड वाहनांक पोरण्या पुला वयल्यान पणजे शारांत वचपाक बंदी आसा. जड वाहनां GMC, दोनापावला, मिरामार ह्या दिकेन पणजे शारांत प्रवेश करतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान काडिल्लो आसा. पूल बंद केल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोंडी वाडल्या. नमस्कार, हांव आसा पणजे पाटो ब्रिजार. जाल्यार हो जो ब्रिज आसा पाट्यार सावन पणजे सिटीन जेन्ना आमी एंट्री करतात तेन्ना हो म्हत्वाचो ब्रिज आसता आनी हो जो ब्रिज आसा तो आयज सावन बंद केल्लो आसा. आनीक हेजें म्हत्वाचें कारण म्हणजे तुमी जाणा आसतले फाटल्या दिसांनी हांगा ट्रॅफिक खूब जातालें आनीक हे जे ट्रॅफिक जातालें तेजें कारण म्हणजे जे फाटल्यान तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात ह्या ब्रिजाचेर हांगा ज्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो आनीक जे जॉयंट्स असतात ब्रिज आनी तुमकां सादे भाशेन सांगपाक गेलो जाल्यार ब्रिज आनीक जमनीचो जॉयंट्स असतात ताका एक्सपान्शन जॉयंट्स म्हणटात. त्या जॉयंट्सांचेर खंय तरी हांगा टेक्निकल प्रॉब्लम येयल्लो आनीक हो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आसा ताका अशें टेम्पररी सोल्युशन अशें म्हणून तेणी सद्याक त्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो. सो आयज पासून 15 तारीख पर्यंत हो जो ब्रिज आसा तो ब्रिज बंद आसतलो अशें आयज तेणी हांगा जे अधिकारी आसात तेणी सांगलेलें आसा आमकां. कित्याक म्हटल्यार जो हांगा जो टेक्निकल मेन प्रॉब्लम आसा तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून तेणी काम सुरू केल्लें आसा. सो 15 तारीख सकाळ मेरेन हो ब्रिज बंद आसतलो अशी आमकां म्हायती हांगा मेळिल्ली आसा. जाल्यार ह्या पुलाची ह्या बाजून जे ट्रॅफिक येताले जे पणजे सिटीन वचपाक जे ट्रॅफिक येताले ते हांगा दुसरे बाजून जो दुसरो पूल आसा त्या पुलार सावन हे जे ट्रॅफिक आसा ते सोडलेले आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पाट्यारसून. पर्वरे पुलिसांनी सुकूर वाठारांत बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ मध्य प्रदेशांतल्या विजय कुमार मनवानी आनी सुदेश कुमार ओटवानी सयत अस्तंत बंगालांतल्या मुसा शेख ह्या तिगांकूय अटक केल्या. तांचे कडल्यान 7 मोबायल फोना सयत एक लॅपटॉप मेळून 2,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. म्हापशा अलंकार थिएटराच्या फाटल्यान आशिल्ल्या सुपरमार्केटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालां तशेंच सामानांचें बरेंच लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागला आसूय असो अदमास आसा. देवादयेन ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. आयज एक आमकां सकाळचे 4:53 कॉल एक येयले अलंकार थिएटरा कडेन सुपर मार्केटाक उदो पेटना म्हणून. इमिजिएटली आमकां जशें कॉल मेळ्ळे म्हापसा फायर स्टेशनाचेर आमी ते टर्न आउट केले. इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी हांगासर अशें पयले अलंकाराच्या सायडीक आमचे जे हे वे केअर सुपर मार्केट आहा ताका उजो पेटला. ग्रावंड जे फ्लोरा वयल्यान सगळे फ्लेम्स आनी स्मोक कितें भायर. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी इन आमी मेन टायम ते कितें केलें ते प्रिकॉशनरी मेजर सायडीन उजो तो भायर तो वचपाक जायना आनी वयर फ्लोराक लागपाक जायना म्हणून पोरोरी फायर स्टेशनाच्यान रिइन्फोर्समेंट घातलेली. हेजे प्रिकॉशनरी मेजर आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरी फायर स्टेशन आनी म्हापसा फायर स्टेशन जो फायर जो आहा तो आमी कंट्रोलान हाडलो आनी तेज्या उपरांत आमी फूल जो आहा तो पालयलो. हांगासरलो जो ओनर आहा तो परमिंदर चड्डा तोय आसलेलो पॉयंटर. तेणी आमकां सांगलें हे सुपर मार्केट 24 वरां चालू आसता आनी तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटा थंय तरी वयर फॉल ते सिलिंगान म्हणटा तो आपण एक स्पार्क एक कितें पळयलो आनी तेज्या उपरांत म्हणटा तो उजो स्प्रेड जातालो. पण एक्झॅक्ट कितें कॉज आहा ते आमकां मागीरूच कळटलें. सो लॉस आहा तो म्हणटा अजुनूय आपल्याक इस्टिमेट ते करपाक जाय म्हणजे तो लॉस तेणी आमकां हें काय सांगूं ना. पण भितरल्या जर आमी जर ते पळयत ती सद्याची परिस्थिती जाल्यार तेजे सुपर मार्केटार जे कितें कंटेंट आहा न्हू तेणी स्टोर ते केल्ले ते तेजे ऑलमोस्ट न्हू ते सगळे ते जळयल्या एका सायडीचे वयर तेजे फ्लोर तर ते इन्वेस्टिगेशन जे ते चालू आहा जशें आमकां तो लॉस सबमीट करना फुडें ते करता फूल डॅमेज सगळें ऑलमोस्ट जर तेजे जर पळोवपाक वयशी 50 to 60% तेजे कंटेंट आहा तो डॅमेज. एक्झॅक्ट आतां कितले तेजे जे ते लॉस आसा वेदर इट इज 100% आसा कितें आहा तें न्हू जे मागीर आमकां केन्ना तो लॉस सबमीट तो करता डिटेल्स तेन्नाच आमकां तें कळटलें. पण जर प्रायमरी जर आमी जर पळोवपाक जर वयशी इट इज मोर दॅन 18% आमकां दिसता एका सायडीचेर जळा म्हणून. पण एक्झॅक्ट तेणी सबमीट करतले कितें आहा तेजें. दर्यादेगांचेर गुटखा थुकप, टावट्स आनी भिकाऱ्यांचो वाडटो आंकडो पळयलो जाल्यार पर्यटन क्षेत्रांत खर नेमांची गरज आशिल्ल्याचें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें. भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडचो न्हय हाका लागून आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन रिहॅबिलिटेशन सेंटर स्थापन करपाची मागणी केल्ल्याचें लोबोन सांगलें. पर्यटन क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांनी नेम आनी कायदे पाळचे अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. खंय कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा हेचेर आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान
टायम काडपाची गरज आहा ही इंडस्ट्री एड्रेस करपाक. सो बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर, पुलीस तेज्या हातीन आहा, ऑथॉरिटी. डिपार्टमेंट ट्युरिझम काम करतलेत, आमी एज MLA काम करपाक रेडी आहा. बट ही एक इश्यू एड्रेस करपाक CMान मिटींग घेवची पडटली आनी थोड्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां दिवच्यो पडटल्यो, डिपार्टमेंटाक दिवच्यो पडटल्यो की आपल्याक हेचेर सारको कायदो केल्लो जावं, हेचेर सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन जाग्यार घातलेले जाय. सो एंड फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन. गुटखा हॅज ओनली इन्क्रीज्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. हेचेर आतां भरपूर प्रेशर आसतलो. जर तर गव्हर्मेंट हेचेर कारवाई करता गुटखा बॅन करपाची. आतां बीच डेस्टिनेशनाक जर तर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले, तुका ओंट्यो तांबडे दिसतल्यो, बीचार ती व्हायट सँड आहा ती तांबडी दिसतली. अगेन्स्ट एनी बिझनेस ओवर हियर. आय एम अगेन्स्ट द सेल ऑफ गुटखा इन द कोस्टल बेल्ट. आमी सगळे स्टेक होल्डर म्हणून हे सगळे वस्तू जाग्यार जर तर घालिना जाल्यार वी कॅनॉट से दॅट वी आर अट्रॅक्टिंग हाय एंड ट्युरिस्ट. हांव कोणाक पर्टिक्युलरली सांगिना, एक खुबश्यो वस्तू जाग्यार घालपाची गरज आहा. बॅगर्स बिगस्ट मिनेस. CMाक तितूच सांगलेलो आहे. आय पर्टिक्युलरली टोल्ड हिम दॅट यू ओपन अ बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर. कोण बॅगर येवचो ना गोंयांत. तू खाली एनाउन्स कर, थिंगा नोटिफाय कर, नोटिफिकेशन हाडचें पडटा ते अंडर सोशल वेलफेअर. यू नोटिफाय बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन द स्टेट. तुका एक बॅगर दिसचो ना. ट्युरिस्ट आर्ग्यू करता जाल्यार आमी म्हाका दिसता काम डावन रावपाची गरज आहा. ह्या आमी सगळ्या आहा तितल्या संवसाराच्या डेस्टिनेशनाचेर पयला. ट्युरिस्ट पियेता, ट्युरिस्ट खुबश्यो वस्तू उलयता तेन्ना कस्टमर जो आहा फुडल्यान जो आहा, जो ओनर ऑफ रेंट अ कार, ओनर ऑफ शेक, ओनर ऑफ ट्रांसपोर्ट vehicle or a restaurant or a guest house should calm down that tourist and should not enter into any type of argument with him. It's not worth it because you don't know that tourist and the tourist doesn't know you. So he is only shouting and fighting because he had extra drinks. महाराष्ट्राक जोडपी म्हावळिंगे वाठारांतल्या पोर्तुगीज तेंपावयल्या चामरकोंड पुलाची सध्या वायट दशा जाल्या. हो पूल कुमकुवत जाल्ल्यान ताका धोको उप्रासला. हो पूल नव्यान बांदचो अशी मागणी आतां फुडें येवपाक लागल्या. चामारकोंड म्हणटा तें आहा आनी चामारकोंड वन म्हावळिंगे विलेज पंचायत एरियेन येता. आनी हो जो आमी पूल पळयता, हो पूल जो आसा तो पुर्तुगीज कालीन पूल. आतां कितलीशींच वर्सां जालीं तो पुला वचून मोठ्यो मोठ्यो गाडयो येरादारी करतात. जशें आमचे नेस्लेचे जे ट्रक असतात ते ट्रक, लॉजिस्टीक कंपनीचे ट्रक हॅवी व्हडले ट्रेलर तेजे वचून वयतात. त्यामुळे हो जो पूल आहा तो आतां कमकुवत जाल्लो आसा. हालीं 10 दीस पयलीं हांगासर एक असो इन्सिडंट जालो की हांगासर टर्न घेता आसतना एक ट्रकान जी कठड्याक धडक दिली आनी तो ट्रक भितर पडलो आनी तांकां बरीचशी दुखापत जाली, ट्रकाची नासधूस जाली. हांव मागतां की PWD जो रोड्स डिविजन आसा हेंच्यांनी हांगा लक्ष घालचें आनी हो जो पूल आहा तेजी आतां ती क्षमता तपासची आनी ही जी कठडो मोडला सो त्या दीस एक्सिडंटान तुटून पडलो तो बेगींतल्या बेगीन तो परत आहा तसो वेवस्थीत करचो. ना जाल्यार एक मोठी दुर्घटना घडपाची हांगा शक्यता आसा. कारण हांगासर टर्न घेता आसतना रातचे घेता आसतना हांगा कळना आनी यू टर्न आसल्यामुळे ट्रकाक अंदाज येना, त्यामुळे ट्रक सरळ भितर वचोंक शकता. सो हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन बेगींतल्यान लक्ष घाला आनी हो पूल जो पोर्तुगीज कालीन आहा तो बरो रिकन्स्ट्रक्ट म्हणा किंवा तेजेर जे कितें हें करपाची जें आसता स्ट्रेंथ दिवपाची ती तुमी इनिशिएटीव घ्या आनी बरे भशेन पूल तयार करून दिया. दिवचलच्यान दोडामार्ग वटेन वतना म्हावळिंगे पंचायत वाठारांत चामारकोंड हो पूल मेळटा. पोर्तुगेज तेंपा वयल्या ह्या पुलाची सद्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा. मध्यंतरी 2-3 वेळार किरकोळ डागडुजी सोडली जाल्यार ह्या पुलाची बांधणी जाले उपरांत आतां मेरेन ह्या पुलाची फावो ती देखभाल करपा कडेन संबंदीत यंत्रणांची आडनदर जाल्ल्यान हो पूल दिसान दीस कमकुवत जायत आसा. ह्या पुलाची सद्याची अवस्था पळयली जाल्यार तो केन्ना तरी कोसळटलो अशी भिरांत पातळिल्ली आसा. हालींच म्हळ्यार 10 दिसां पयलीं
फाटल्या 1 एप्रील ह्या दिसा ह्या पुलाचेर एक भिरांकूळ अपघात घडिल्लो. दिवचलच्या वटेन वचपी एका ट्रकान पुलाच्या धडेक देठाचो धपको दिवन हो ट्रक धडा कोसळून सकयल न्हंयेत पडिल्लो. सुदैवान ह्या अपघातात वायट घडणूक घडूंक नाशिल्ली. ताचे उपरांत ह्या पुलाची जी धडा कोसळ्ळ्या ती बांदपा कडेन अजूनय कोणीच लक्ष दिवंक ना. ह्या पुला वयल्यान दर दिसा शेकड्यांनी अवजड वाहनां यो वच करतात. ह्या पुलाची सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार पुला वयल्यान यो वच करप सुद्दां धोक्याचें जाल्लें आसा. संबंदीत यंत्रणेन ह्या पुला कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवन हो पूल नव्यान बांदचो अशी आतां मागणी फुडें येवपाक लागल्या. आतां पळोवचें पडटलें संबंदीत यंत्रणा ह्या पुला कडेन कितल्या गंभीरतायेन पळयता ते. वात सद्याची ह्या पुलाची अवस्था पळयली जाल्यार ह्या पुलाची वेळारच डागडुजी वा हो पूल नवो बांदलो ना जाल्यार फुडाराक एखाद्रे वेळार वायट अनर्थ घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केप्यां कराळी हो रस्तो सामको डेंजर जावन रावला. वॉल्तार रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणात अपघात जातात. ह्या वॉल्तार सुरक्षे खातीर कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. संबंदीत प्रशासनान ह्या समस्येचेर बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हो झोन जाल्लो आहा आनी कालूच हिंगा पयर हिंगा एक्सिडेंट जाला. 2 गाडयो एकामेका लागली आनी हिंगा दोगांय पडून आसले ते हिंगा. पूण हो टर्न पळय हा शार्प टर्न आहा एका दोनी सायडी स्पीड ब्रेकरांची चड गरज. तशीच सायन बोर्ड PWDन एक सायन बोर्ड हिंगा घालूंकूच जायो. कित्याक इतले एक्सिडेंट जाता हिंगा म्हळ्यार हिंगा जायता. कित्याक त्या टर्नार तेच गाडी आसा ती हिंग्रावन दिसपडना आनी हिंग्रावन ती दिसपडना हिंग्रावन ही दिसपडना. ह्या एक्सिडेंट हिंगा जायत रावता. देखून चड गरजेचे 2 स्पीड ब्रेकर आनी एक सायन बोर्ड PWDन हिंगा घालचे. हे तरी सायन बोर्ड एक घालचो आनी स्पीड लिमीट हो बोर्ड हिंगा चड गरजेचो. कित्याक एक्सिडेंट हिंगा जायना जावपाक. हिंगाच एक्सिडेंट जालो फाल जालो हिंगा जायता आनी आमी मेजिता एक्सिडेंट. पूण हेजेर मातशें PWD हेजेर लक्ष दिवचें आनी ह्या कॉर्नराक कितें तरी करचें. पळय हो काराळे रोड, काराळे टू मारगांव आनी हो सबंद 1 किलोमिटर हो रोड सारको एक्सिडेंट झोन म्हणटा आमी हेका. पयलींच्यान हांगा कितले एक्सिडेंट जातात आनी हाजेर हांवें कितलेशे व्हिडिओ घातिल्ले. त्याच्या उपरांत हांगा पळय PWD रोड केला. रोडसान हो बेस्ट वायंडींग केला. आपण हांगच्यान नेरो आसा गोविंद पयाच्या दुर्गा कडेन थंयसून तेणें तेका लावरात कळ्ळें. आनी ताच्या पयलीं न्यूज घातिल्लो. मागीर हांगा पेट्रोल पंप आयलो. आतां पेट्रोल पंप येयल्ले कारणान लोकांक कितें जाता गाडी येता वयता त्यो कांय दिसना कळ्ळें. इतलो डेंजर स्पॉट जाल्लो आसा सारको एक्सिडेंटल झोन आसा. आमकां सुद्दां भंय दिसता सारकी. आनी हांव मागता आमचे PWD डिपार्टमेंटा कडेन तुम्ही रस्ते वायंडींग करता आनी वयतात. पयशे घेता आनी तुमगेले कॉन्ट्रॅक्टराक तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दितात वयतात. बाकीच्या लोकांक तुम्ही मरू म्हणटात. मरू नासत मारूं. एक्सिडेंट जावं ना कितें करूं कळ्ळें. हे तेंचे विचार खंयचे PWD रोड्साचे इंजिनियर PWD डिपार्टमेंटाचे कळ्ळें. हांव आतां तांकां लास्ट सांगता की तुमी हांगा स्पीड ब्रेकर घालचे 2. एक ते गोविंद पया दुर्गा कडेन थंय घालचे आनी एक हांगा घालचो. कित्याक पेट्रोल पंपाचो आनी गाडी येता वयता तो कळना. आनी हांगा स्पीड लिमीट बोर्ड लावचो. हे PWDचें काम. तुम्ही टेंडराक काडटात कॉन्ट्रॅक्टराक कामां दितात आनी तुमी जगपार म्हणटात. आनी हेचो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा हांगा जाता तितले बेगीन तुमी कितें सेफ्टी करचे. बोर्ड लावचे, स्पीड लिमीट लावचे, 2 स्पीड ब्रेकर घालचे इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. केप्यां आनी ज्या जाग्यार आमी उबे आसा ते काराळी सद्या व्हडलो इश्यू म्हणल्यार जो आमी उबे आसा तो सद्या एक्सिडेंट झोन जावन आसा. हांगा फाटल्या तेंपाक गेले 1 वर्सा पयलीं हो डिक्लेअर केल्लो एक्सिडेंट झोन म्हणून.
पूण कितें आसा हे एरियेक आजून कसलो सायड मॉडर्न स्पीड लिमीट तशेंच हे रोड आसा एक सायडीन शार्प टर्न आसा, दुसरी सायडीन नॅरो रोड आसा आनी खंय तरी जेन्ना गाडी येता हे मोकळो रोड दिसतरी स्पीडीन वयतात आनी हेका लागून नागरिकांनी प्रश्न केल्लो आसा खंय तरी हेका सेक्युरिटी दिवप इम्पॉर्टंट आसा. मेन म्हणल्यार हांगा 3 इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हणल्यार मुखार नॅरो रोड म्हणून बोर्ड जाय, दुसरी स्पीड लिमीट म्हणून बोर्ड जाय आनी शार्प टर्नार एक बोर्ड जाय. दोनूय सायडीन एक सायडीन लायल्ले आसा, एक सायडीन लावना. तशेंच स्पीड ब्रेकर जे केल्यार एक्सिडंट कमी जावंक शकता. केपेच्यान प्रचारान पयलीं केप्यां मतदारसंघातल्या अडणे आंबावली रस्त्याचेर कोयराच्यो राशी वाडत आसा. रस्त्याच्या दोनूय वटेन रान आशिल्ल्याचो फायदो घेवन लोक कोयर हाडून उडयतात. संबंदीत पंचायतीन ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केला. यो वच करप्यांक नाक तोंड बंद करून वचचें पडटा. देखून पंचायतीन बेगोबेग कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. तुम्ही पळयतात हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो आसा अडणे आंबावली रोड आनी हे तुम्ही पळयल्यार दोनूय सायडीन झाडां दिसतात पूण हो स्पॉट आसा जो अडणे गांवां एक 1/2 किलोमिटर स्पॉट आसा. लोकांनी हो स्पॉट डंपींग करपाक यूज केल्लो आसा आनी हे डंपिंगान हे एरियाची जी ग्रीनरी आसा जो वारो क्लीन जाता खंय तरी एअर पोल्युशन तशेंच जे प्लास्टीक आसा ते प्लास्टीक आनी बॉटल्सान हे एरिया जी सायडीन झाडां आसा तेजी सायडीन सगळी प्लास्टीक आनी हे उडोवन पळोवपाक दिसता. खंय तरी हो जागो आसा खंय तरी हे हांगा एक 1/2 किलोमिटर खंय तरी घर ना काय ना. तेका लागून लोकांनी हो डंपिंग करपाक हो स्पॉट यूज केल्लो आसा. पूण हेका लागून हे सायडीचो जो एनवायरमेंट आसा तो पोल्युटेड जाता. खंय तरी ही बाउंड्री आसा आंबावली आनी अडणे गांवांक जो दोनूय वेगवेगळे पंचायत आसा तेणी हे जो एरिया आसा जे एरियाक बाउंड्री आसता एक शिमेर पडटा खंय तरी लोकांनी हे टायमार येवन खंयचे रातच्या टायमार येवन डंपिंग केल्लें आसा आनी दोनूय सायडीन इतलो घाण जाल्ली आसा. वास तसोच प्लास्टिकाचे तुमकां पळोवपाक बुरशी दिसता आनी खंय तरी ह्या गोश्टीचेर स्थानीक जे आंबावली पंचायत ना जाल्यार अडणे पंचायत हांणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. खंय तरी ना जाल्यार हो एरिया आसा ती आनी पोल्युटेड जावन खंय तरी बाकीचे एरियेक अफेक्ट जावपाची शक्यता आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.